मार्च म्हयन्याक गव्हर्मेंटान ऑर्डर काडली आनीक हो एक इम्पॉर्टंट असो गोंयचो रोड जो दिवजां सर्कल ते ओल्ड गोवा पर्यंतचो रोड कंप्लीट ट्रॅफिका खातीर बंद केलो आनी सगळे रायबंदकारांचे खास करून आकांत आयलो. कारण हो रोड एक्चुली स्टेट हायवे म्हणपाक शकता. अख्खे गोंयचे लोक ह्या रोडा वयल्यान वता आनी हो सडनली रस्तो बंद केलो स्मार्ट सिटी कामा खातीर. आनी रायबंदच्या लोकां खातीर हांच्यांनी वेगवेगळे वेवस्था म्हणून केल्यो, पासीस म्हणून दवरले आनी अशे वेगवेगळे फॅसिलिटी दवरपाचो प्रयत्न केलो. पूण ह्या लोकांचे खूब हाल जाले. फाटले 2 म्हयने रायबंदचे लोक रायबंदकार त्रास काडटा स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर. देवाड्याची एक फेरी बंद पडली. त्या शिवाय सगळे ट्रॅफिक डायवर्ट जाल्ल्यान तेवट्यान चिंबला जंक्शनाक थंय गर्दी जाली आनी थंय एवरी डे ट्रॅफिक जाम जाता. सो अशी परिस्थिती फाटले 2 म्हयने सद्याक हांगा आसा. लोक अक्षरशः कंठाळ्या. आमी आतां मुद्दम पळोवपाक आयला ग्रावंड रिपोर्ट करपा खातीर की एक्झॅक्टली परिस्थिती आज कितें आसा. कारण हो जो रस्तो ब्लॉक केल्लो तो मार्च 10 ते एप्रील 30 पर्यंत ही ऑर्डर आशिल्ली बंद करपाचो. आतां एप्रील 30 जावन गेली, आतां मिड मे जालो आनी तरी आसतना अजून पर्यंत हो रस्तो फुल्ली ऑपरेशनल जावना. सो आमी पळोवपाक आयल्या हांगा एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन आसा ग्रावंडाचेर आनी लोक ताजे कडेन कशें फेस करता आतां आमी वचून पळोवया. आमी आसा आतां फोंडवे रायबंदर हांगा आनी एक म्हाजे फाटल्यान आसा तो विठ्ठल रखुमाई सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो बायलां आसात हांगा सगळीं एक कडेन आयल्या आनी तांचे कडेन आमी उलयतना आमकां कळ्ळें की तांणी फाटले 2 म्हयने भरपूर त्रास सोंसल्या ह्या स्मार्ट सिटी खातीर. हें जें काम चालू आसा ताचे खातीर मेन म्हणजे तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम जालो. कांय घरांक कितले तरी दीस उदकच मेळुना आनी टँकर हाडपाक मेळनाशिल्ले हांगा. एमर्जन्सी सर्विसीस नाशिल्ल्यो आनी धुल्लाचे तर तांच्यांनी भरपूर त्रास सोंसता सद्या. आनी त्या शिवाय तांचे दुकानां जे हांगा जी शॉपां आसा शॉपांचेर म्हणटा तें गिरायक कमी जालां. सो अशे तरेचे विविध प्रॉब्लेम्स ते फेस करता फाटले 2 म्हयने. अक्षरशः कंटाळ्या. ते म्हणटा जाता तितले बेगीन हें काम सोंपया आनी आमकां हातूंतल्यान तांची सुटका करा. कारण फाटले मदीं पावस आयिल्लो तेन्ना कांय घरांनी उदकूय बीन भरलें. सो तांकां भंय आसा की ह्या पावसान परत जेन्ना पावस येतलो तेन्ना उदक भरता म्हणून. सो ताणें रिक्वेस्ट केला की स्मार्ट सिटीनी आतां तितली प्रिकॉशन घेवची की हाजे फुडें तरी ते घरांनी उदक भरची न्ही. सो अशे तरेचे प्रॉब्लेम्स आमकां कळ्ळे की कितले ताणें त्रास सोंसले आसतले फाटले 2 म्हयने. आनी सो आतां तितले बेगीन हें काम सोंपतलें आनी तांचे त्रास कमी जातले अशी आमी आशा करया. म्हजें नांव अश्विनी अशोक नायक. आमकां स्मार्ट सिटीचे हेका लागून जे ते रस्ते फोडल्या खणल्या ताका लागून आमची नळाची पायपांय फोडल्या सगळीं. आनी फाटले दिसांनी आमकां 10 दीस उदकाचे खूब त्रास जाले. कितले आमी कंप्लेनी केली, सगळ्याक सांगल्यार सुद्दां आमची कामां करुना तेंच्यांनी. मागीर आमकां आमच्या कावन्सिलराक सांगचें पडलें. कावन्सिलरान आमकां टँकर अरेंज करून दिवप मागीर तो दितालो आमकां. मागीर फाटल्या दिसांनी आमच्या दारान रस्ते फोडलो तेन्ना टँकर सुद्दां हाडपाक मेळनाशिल्ले. इतले त्रास जाले आमकां जाणा पिवपाचे उदकाचे आमकां खूब त्रास जाले. टँकरीचें उदक आमी बाकीच्या कामांक वापरूंक शकता पूण पिवपाक वापरूंक शकना. मागीर आमी कितें करपाचें. आतां ह्या दिसांनी मातशें इलेक्शन जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना आमकां नळ आयला बरो. इलेक्शनाच्या पयले दिसा 3 दीस नळ आयलो. उदक भरपूर आयलें आमकां. आनी मागीर आतां इल्लें करून बरें उदक येता. नाजाल्यार ह्या दिसांनी खूब त्रास जाले. आनी मदीं मदीं लायटूय खूब टायम आसना. लायटीचे त्रास जाले, उदकाचे त्रास जाले. मागीर कामांक भुरगीं वता आमची तांकांय ट्रॅवलिंगाचे त्रास जाले. बसीक पाट्यार चलून वचपाक जाय. एकदां अर्द वर बसीक उरता रावचें पडटा. बसूच येनाशिल्ली. पूण आसा 2 कदंबा दवरलेल्यो. पयलीं एकूच कदंबा आशिल्ली मागीर 2 दवरल्यो. पूण अर्द वर पणजे उरताले आमी बसीक लागून. आतां मातसो प्रॉब्लेम सॉल्व केला आमचो तेंच्यांनी. म्हजें नांव पुजा हळदणकर. हांव रायबंदर रावतां फोंडवेन कोपेला कडेन.
एक म्हणजे ते स्मार्ट सिटी पळोवंक गेल्यार सगळे बरे आसा तेंचे, कांय वायट ना. पूण कितें एक रोडाचेर तेंच्यांनी वाट लावन दवरला. वचत तर खोणकुळे वचपाक वाट मेळना, मागीर तुका गाडी सारकी वचना, कोणी बरो ना जाल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता. कशी व्हरतली गाडी मेळना न्हू वचपाक, ते एक प्रॉब्लेम जालो. आनी घरांनी धूळ बीन ते एक जाले. धूळ म्हण जातात म्हण रोड खणले म्हण धूळ जातात न्हू ती. आनी दुसरी म्हणल्यार तुका आमची शॉप आसा, सारकें गिरायक आमकां डम जालें. कित्याक सांग, आमची गाडी हे सायडीन वचना, वयल्यान वयता. आमची सायडीन गाडी वचना, वयल्यान वयता ते. आनी दुसरी म्हणल्यार आमकां ते हे बीन नाकाशिल्ले टॉयलेटीचे ते केला न्हू, ते नाकाशिल्ले आमकां. कित्याक सांग, आमचे ऑलरेडी ते आसा न्हू, टँक आसा न्हू. आनी ते फुडें रेंटा प्रमाणे ते पयशे काडटले आनी ते इतले करून खंय आनी फुडें घरची लायन आमी घेवपाची खंय ती, तेका करून दिनात खंय. म्हणून आमकां आनी पयशे आमचे वेस्ट न्हू सगळे, आमकां पयलीं पयशे मोडचे पडले न्हू. थोड्यांक म्हणजे तुका आतां पळय जाणटेली बी आसा, हांगा म्हणजे बस हांगासर कपेला कडेन रावना, तांकां पाट्यार वयचें पडटा. हांगाल्यान वयतली कशी फोंडवेन कपेला कडल्यान पाट्यार वचपाक जाय, ताका वचपाक वाट ना, म्हणजे बस येयना, वयल्यान वयता बसी. तांकां तो प्रॉब्लेम, खुबश्या लोकांक खुबसो प्रॉब्लेम जाला. कामां वयताल्यार खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आनी आमचें कितें जातालें, शॉपाचेर आमकां येताले थोडी कामाचो लोक येतालो आनी आमच्या शॉपाचेर आमकां गिरायक जाताले, तेयी आमचे मोडले गिरायक, खुबशे मोडले आमकां, ते बंद जाले आमचे. आनी असो खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आतां कितें कमी जाला मातशें? आतां म्हणजे अजून तशेंच आसा न्हू. आतां ते डांबर घालतात आनी कितें कितें करतात ते, तेंचें काम चालूच आसा. ते म्हणजे सारकें काम करिना. एक 8 दीस हांगासर काम केलें, मातशें फुडें गेलो, हो होणको मागीर तो थंयच दवरता, तो पुरयनात. ते आनी 2-4 दिसां मागीर तो येवन पुरयतात. खुबशे हे करतात, कितें तितले ते हे करून फास्ट कशें करिनात, स्लो प्रोसेस तेंचो. पूण काम चालू आसा, पूण स्लो तशें आसा. आतां पावस लागीं पावलो, जर पावस लागलो जाल्यार आनी पावस जालो म्हणटकीर कितें जाता पळय, फाटल्या दिसांनी कितें जालें, तेंचे सगळे ते कितें करता, एक तेंच्यांनी ती हे आसा न्हू, फुटपायर आसा न्हू, तेंच्यांनी ती चालू दवरिल्ली. ती कितें केलां तेंच्यांनी, खंय खंय ते उदक वतालें न्हू, ती वाट पुराली. ते पुरयलें म्हणून ते उदक सगळें पावसा म्हणजे लोकांनी घरांनी येवपाक लागलें. मेन स्वता आमच्या घरांनी आयिल्लें आसा उदक, भितर पावलें, शॉपार पावलें. आतां परत जावपाक शक्यता आसा? शक्यता आसा. कितें ब्लॉक खंय तरी शिरकोन ते ब्लॉक जातलेच न्हू. त्या टायमाचेर पळय कॉन्सुलर पावना, कोणूच पावना. कोण आमी खूब जाण आसा फोन केले पळय, अशें आमचें जालें, आमकां उदक सगळें भितर आयलें, आमी कितें करपाचें काय म्हणून घेवन. मागीर हांवें कॉन्सुलर, आमचे कॉन्सुलर थंय हे आसा, सेंड्रा आसा, सेंड्राक फोन मारले. ते म्हणपाक लागले आपूण कोणाक तरी धाडटा. पूण त्या टायमाचेर कोणूच पावूंक ना. सेंड्रा पावले पूण मागीर पावले, पूण तेणी हेल्प केला आमकां. त्या टायमाचेर म्हाज्या घोवान खूब हेल्प केलो. कितें तरी हे कशें कितें घेवन आयलो, खोरे बिरे घेवन आयलो आनी ती हे केलें, होणको मारलो आनी तो वाट ती तेणी सारकी मोकळी करून दिली. उदक आमच्या दारान भितर येवपाक मातशें आशिल्लें, शॉपार आयलें, पूण आमकां खुबसो प्रॉब्लेम जालो उदकाक लागून. म्हाजें सामान सगळें आमचें भिजलें. आनी तशें आमकां फुडें जावपाक नाका म्हणटून तेंच्यांनी हेजेर मातशें लक्ष घालून पावसा पयलीं कितें तें करपाक जाय. आनी खंय खंय तें उदक ब्लॉक जालां न्हू, थंय तेंच्यांनी लक्ष मारपाक जाय. तें उदक कशें वचपाक जाय आनी ती वाट कशी करपाक जाय. पयलीं कितें जातालें, वाट सारकी वताली आनी तें उदक खंय खंय सगळें तेंच्यांनी तें आतां सगळें पुरायलें, तेमकांच खबर ना खंय कितें आसा तें. अशें करून ती एक तेंच्यांनी वाट लावन उडोवन दिला. पूण तेंचेर कॉन्सुलरान तेंच्यांनी कितें लक्ष घालपाक जाय आनी हेय कितें तेंच्यांनी पळोवन मातशें पावसा पयलीं सेटलमेंट सारकें करपाक जाय. आतां हांव आसा दिवाडे फेरी कडेन. ही दिवाडेची जेटी फेरी आनी पणजेच्यान जर दिवाडे वतले जाल्यार सगळ्यांत नियरेस्ट फेरी म्हणटा ती ही. आनी ताजे नंतर आसा ती ओल्ड गोवा. पूण आतां फाटले 2 म्हयने जाले रायबंदच्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचें जें काम सुरू जालां, ताजे खातीर हो रस्तो बंद केला डिविजन सर्कल टू ओल्ड गोवा पर्यंत. आनी ताजे खातीर ही फेरी बंद जाल्या. आनी ही फेरी बंद जाल्ल्यान लोकांचे इतले हाल जाल्या दिवाडे वचपाक, आनी तांकां दुसरो ऑप्शन कांय ना, तांकां डायरेक्ट ओल्ड गोवा वचचें पडटा. आनी ताजे खातीर दिवाडेकारांचे खूब हाल जाल्ले आसा. हे फेरी खातीर 2 म्हयने जाले फेरी अजून सुरू जावूं ना. आनी ओल्ड गोवाची जी फेरी आसा ताजेर आनीक लोड पडला आनी थंय लायनी लागता. अशे तरेची परिस्थिती सद्याक जाल्या
स्मार्ट सिटी खातीर आनी खास करून दिवाडीचे लोक रावता तांचे तर खूबच हाल जाल्ले आसा हाजे खातीर आनी केन्ना फेरी सुरू जातली हाजी अजून कांय इन्फॉर्मेशन कोणाक ना. आतां हें काम जवळ जवळ सोंपतलें अशें आमचे कावन्सिलर म्हणटा आनीक आतां रोडूय बीन हो जो कंप्लिटली बंद केल्लो तो मातसो मातसो ओपन जावपाक लागला. आतां हो जो मदलो एक स्ट्रेच उरला तो सद्याक 4 व्हिलर खातीर कंप्लिटली बंद केल्लो आसा पूण 2 व्हिलर तुमकां पडटले आनी एक बारीकसो ओपनिंग दवरला आनी 2 व्हिलर्सां खातीर ओपन केल्लो आसा हो रोड पूण 4 व्हिलर खातीर अजून ओपन जाल्लो ना. जशें पणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा तशें रायबंदरा एक स्मार्ट सिटीचो पणजे CCPचो एक भाग आसा आनी हांगाय स्मार्ट सिटीचें काम चालू जाल्लें. फाटले 2 म्हयने जाले हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर काम चालू आसा. रस्तोय बंद केल्लो आनी जे लोकल जे लोक आसा तांकां खूब इनकन्विनियन्स जाले हाजे खातीर आनी अजुनूय हो रस्तो कंप्लिटली ओपन जाल्लो ना. सो हें केन्ना काम सोंपतलें खंय पर्यंत पावलां आनीक फ्युचर कितें तें पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या आनी आमचे बरोबर आसात ह्या वॉर्ड नंबर 30चे कॉर्पोरेटर सेंड्रा डिकुन्ना आनी आमी तांकां विचारया की हो स्टेटस कितें आसा सद्या कामाचो आनी केन्ना पर्यंत हें काम सोंपपाक शकता. सद्या आमच्या वॉर्डान हें काम चलता अँड manholes were dug in the entire ward number 30. Those manholes are completed. So right now the work what is going on is restoration of the roads, okay, and the backfilling is also over. You can see the JCBs are there, the people are on road working, but you know all this has created a lot of inconvenience to the people. People have gone through a lot for the last few months and I really feel bad because all this started right from the school days actually, where children were going to school. They had to actually even make adjustment for buses to come elsewhere and you know the parents had to go and transport them to that particular place. So there was a lot of inconvenience. Though Smart City has been trying their best to do whatever they can, but the process is very slow. Yeah. It has really taken a long time and people are the ones who are at the receiving end. Initially they had issued some passes and all for the locals. I mean, how that system worked? The pass system really did not work. It was a total failure because what happened was passes were given to the residents, but some you know, like especially at the Divja circle there was a traffic police kept over there. There were people, like if one person was checked with the pass, there were other people, 10 other vehicles moving, so it was very difficult for them to handle at that point. And then we had the other points where some of them would say, okay, we are going to the Sharav ferry, you know, but there were people who were moving ahead of Sharav ferry, so that way the pass system failed and it didn't really work well. Yeah. So म्हणून लोकल लोकांक भरपूर त्रास सोंसचे पडले कारण कंप्लीट ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्लो आनी हांगा येवपाक भायर सरपाक भितर सरपाक खूब डिफिकल्टी आयल्यो. सो आतां कितें सिच्युएशन आहा आतां रस्तो ओपन जाला कारण इट वॉज सपोज टू बी टील April 30th ब्लॉक आशिल्लो रस्तो ताजे नंतर सपोज टू बी ओपन. सो नाव इज इट ओपन नाव द ट्रॅफिक इज ऑलमोस्ट स्मूथ? Right now the road is not opened yet. 30th April was the deadline which was given, but we have not Smart City has not met up to the deadlines, as a result of which the inconvenience is going on and I can see the people are really agitated. They are saying how long will this go on, like you know, dust pollution, then the inconvenience, then people cannot move just easily with their 4-wheelers, or if there is an ambulance which is required on an emergency, those vehicles get suspended
But of course, I would say the vehicle, ambulance, whenever it was required, we have made the adjustment for the ambulance to move. But then there has been a lot of inconvenience caused to the people. And I don't think so. We will take many more days, Smart City will take many more days. They have given me to understand that this work is at least going to complete by the 30th of May. So by then the vehicles will start moving up and down and the roads will be kept open for the general public, for all the traffic. Yeah. रायबंदकारांक आतां शॉर्टली दे वील गेट अ गुड न्यूज आनी जाता तितले बेगीन कारण एज यू सेड द मेन जे सिवरेज सिस्टम आसा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या म्हणटा ते मॅनहोल्स कंप्लीट जाल्या आनी रस्तो करपाचें काम चालू आसा सो अनदर फ्यू डेज टायम थिंग्स वूड बी hopefully things should be okay. Right now, no doubt, Ribandar, a lot of change has taken place. Like you can see the drainages which were not there existing earlier. Those drainages are done. Besides that, we also have footpaths which are done. And you know, there are a lot of changes. But I only hope this project is going to be a big success. Because right now, the sewerage lines are connected to the respected homes. But when is it going to be operational is a big question mark. Is it going to be happening soon or is it going to take a long time? This is exactly what people are worried about. For putting people into so much of inconvenience for the last few months, is this project going to be a success or is this just going to be, you know, an eyewash? This is a big question. Like it has happened in many places. Yeah. कारण करता आनी मागीर फायनली ताजे कनेक्ट कर मेन हाका STP प्लांटाक कनेक्ट जायना सो आफ्टर पेईंग सच अ ह्यूज प्रायस सो लोक कितें म्हणटा इतलो आमकां त्रास जाले पूण हो प्रोजेक्ट हें जातलो सक्सेसफूल जातलो लोकांक कनेक्शन मेवतलें घरांक रिस्पेक्टेड हावजीस आर गिवन द कनेक्शन बट वील दीस बी अ सक्सेस ऑर अ फेलियर हाऊ लॉंग वील दीस टेक Yeah, people of Ribandar have been really very supportive. They have been really very cooperative. As I said earlier also, people have always been, you know, supporting the smart city for doing something good in Ribandar. But, you know, there is a certain time which people can bear what is going on. If it has crossed beyond that time, then that patience, that tolerance level becomes zero. And right now, people of Ribandar are just waiting, when is this nightmare going to be over? Is it going to be happening soon or is it still going to go on for a longer time? So Raibandkars have shown a lot of patience till today. Lot of and patience, it yes, may run out Yes. if it continues like this. In fact, we did have times when people were really upset. They were really very agitated because there were bottlenecks on the roads. Traffic was not moving on and off properly. People were facing a lot of problems during the early hours of the morning and then the evening time when people were returning back home. So, you know, we deputed traffic personnel. Besides that, there were smart city people who also deputed some people at certain places. But it did not really help a lot. We still faced a lot of inconvenience. Yeah, and I really thank the people of Ribandar, especially my ward, ward number 30, ward number 29, 28, because we have been really going through so much. I know there are people who are sick, but in spite of that, people have been, you know, like just waiting for that day, just with that hope, okay, one day Ribandar is going to be going through a lot of change. Yeah, a So lot you- of change will happen, yeah. So I am hopeful that Ribandar will be better than earlier Yes. after this project is over. Yes, definitely, it will be. Right now you can see the soling and the grouting work is going on, and after another 3-4 days, the road, wherever you can see the patches on the road, you can see these patches, they are going to be putting that tar over there and making it, you know, usable for the people. So 4-wheelers, 2-wheelers will be able to move on and off. I have told the smart city officials that I want the road to be, you know, free from any kind of dangers, especially to my residents, to people passing by from Ribandar, whichever place they might be going to. They shouldn't face any kind of accidents or any kind of eventualities on the road. The road should be safe, and this is what we are looking forward, that people don't face any more problems in the days to come. Yeah. Because it's a very important road. Yes, It it's is a very a important state road. highway, Lot I of suppose, or vehicles, national highway. yes. It's state highway, I guess. Yeah. So people from all over the state All pass the through. villages also, they pass from this side. So, you know, the traffic is sometimes really heavy, especially during the morning as well as in the evening. So, to control the traffic, the roads have to be done up well, and you know, to avoid any kind of major accidents or any kind of tragic incidents.
And this is my only plea and request to the smart city, that before the monsoons the roads should be well restored to the people, and there shouldn't be any eventualities or any kind of major issues on the roads. Secondly, Ribandar is ill famous for that bottleneck, where there is very narrow road and traffic always gets blocked there. So is there any solution to this? Have smart city people found any solution? In fact, just before the smart city started widening the roads, at that time they found that certain areas were very, very narrow. They tried their level best to increase the width of the road. That has really helped us. That, I think, came as a blessing to many of us. And you can see even along the roadside, there are footpaths done for the people. Yeah. So that way, the roads are, wherever possible, they have broadened it. Yeah. Lastly, about this Ribandar Diwar ferry, I think it is closed for almost 2 months now, Right, exactly. and people are facing very lot of inconvenience, Yeah. especially Diwar people. Right. So what is when they are going to start? Any idea? See, as of now, I cannot comment on that because I really don't know when they are going to be starting the ferry. So once the smart city informs, then we will come to know. So it is stopped by smart city people or river navigation? They have taken the permission from the river navigation for the ferry to stop during this particular period of time because of the work that was going on. It was hampering the work, and because of the vehicles moving up and down. So for that reason, they had suspended the services. Now already traffic has almost now started moving. Yes. So there should not be any. All the cars, two-wheelers have already started moving. There is no reason why this ferry should be closed. Yes, exactly. That also I cannot comment at the moment. So I would leave it up to the smart city to decide about that. Yeah. Okay, Sandra. Thank you for updating us about smart city work in Ribandar. And hopefully after this, Ribandar becomes more smarter and better roads and better facilities, amenities for the people of Ribandar, whatever they have sacrificed for last 2 years, 2 months actually. So, And one thing I would like to conclude by saying is the MLA has been giving us a lot of support. It is with his support, and of course, things are moving ahead, and of course the CCP mayor as well. Time and again, he's been taking the updates like how's the work going on. So that way we have all the support. But right now it's only up to the smart city. How long will they take for this project to completely wind up? Is this going to go on for a more longer number of days, or they are having a certain deadline? Yeah. the monsoon is approaching, The monsoon and is if it approaching, starts raining, then there will be more problems. Right, that will be the major problem people will face on the roads. And this is what we do not want any inconvenience any more for the people of Ribandar. आता आमी आसा रायबंद्रा पाट्यार, आनी रायबंद्रा पाट्याचेर हें सगळें मेजर जें सद्या काम चालू आसा तें हांगा चालू आसा, कारण जें फुडें जें आशिल्लें तें फुडें ऑलरेडी काम कंप्लीट जालां ओल्ड GMC कडच्यान. आनी हातां सद्याक जें सिवरेजीचें काम चालू आसा तें पाटो आनी सरावंडींग एरिया आसा, रस्ते कंप्लिटली काबार जाल्या, खड्डे मारल्या, आनी इतले डिफिकल्ट जाता ट्रॅफिक ट्रॅवल करपाक, लोक सामके कंठाळ्या. आनी हें जें सिवरेजीचें काम आसा ते लोक इवन ताका क्वेश्चन करता की खरोच हे सिवरेजीचो फायदो आमकां जातलो काय ना. लोकां भितर प्रचंड डावट आसा आनी प्रचंड प्रश्न आसा. ते म्हणटा की फायनली हे सिवरेजी कनेक्शन घेवपाक कोण पे करतलो, आनी ताजो फायदो जातलो, फुडें STP प्लांट येतलो, ते कनेक्ट जातलें काय बेश्टें हांगा इतले आमकां त्रास केले आनी हांगा अशेंच खड्डे मारतले आनी सिवरेज लायन घालताले सोडून दितले. सो अशे तरेचे वेगवेगळे प्रश्न लोकांच्या तकले भितर आसा, आनी ताका सोल्युशन अजून पर्यंत आनी आन्सरूय बीन स्मार्ट सिटी कडेन ना. त्या शिवाय हांगा पाट्याचेर आनी एक मेजर प्रोजेक्ट चालू आसा, आनी तो म्हणजे जेटी, एक फिशींग जेटी हांगा येता, आनी ते म्हाका तुमी पळयतले म्हाज्या फाटल्यान ही जी फिशींग जेटीचें काम चालू आसा. सो ही मेन जेटी आसतली रायबंदची, आनी त्या शिवाय आनीक 2 जेटी बारीकश्यो रायबंद्र येतल्यो अशें म्हणटात फुडें दिवाडी फेरी कडेन, आनी मदीं एक जेटी येवपाचें आसा. पूण हें जें जेटीचें काम हांगा जोरान चालू आसा. आमी आतां रायबंदचो एक रावंड मारून आयले, फूल रस्तो पळयलो, आनीक अशें दिसता की हें काम
अजून कंप्लीट जावूं ना. हांगा स्पेशली जे आमी चर्च जंक्शना कडेन आसा सद्या, आनी हांगा एक काम जोरान चालू आसा सद्या. वेगवेगळे चडशें एक सेवरेजेचें काम जालां अशें म्हणटा. आमी कावन्सिलरा कडेन उलयली, कावन्सिलर म्हणटा की ऑलमोस्ट सेवरेजेचें काम सगळें जाल्लें आसा आनी आतां फक्त रस्तो करपाचो उरला काम. आमी बायलां कडेन उलयलें, हांच्या लोकल लोकां कडेन उलयलीं. तांणी खूब आपली मनस्ताप व्यक्त केलो ह्या कामाचेर आनी कितें प्रॉब्लेम जाले ते सांगले. आनीक तरी आसतना आतां हें अजून काम आनी थोडे तेंप वतलो अशें दिसता, कारण हें मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा काम चालू आसा सद्या. लास्ट एंड पॉयंट हो, आनी हाजे फुडें पाटा पर्यंत हें वतलें. सो इवन गॅस पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा, लायटीचें काम सायडीच्यान सायमल्टेनियस चालू आसा. सो अशे तरेचे हें रायबंदचें कामात स्मार्ट सिटीचें काम अजून चालू आसा, अजून सोंपूना आनी ताका आनी कितें दीस लागतले सांगपा जायना. सो लोकांचे प्रॉब्लेम्स अजून आसा, लोकूय वाजेल्या आनी जाता तितले बेगीन पावसाचे पयलीं जर हें काम सोंपली ना जाल्यार लोक खूब प्रॉब्लेम फेस करपा आसा. कारण जशें लास्ट टायम पावस आयिल्ल्यान जाल्लें, घरां भितर लोकांचें उदक भरिल्लें, तशें आतां भरपा जायना. हाजे खातीर स्मार्ट सिटी वाल्यांनी खंय तरी प्रिकॉशन इमिजिएटली घेवचें पडटलीं. आनीक हें काम जाता तितलें बेगीन सोंपोवन रायबंदकारांक आनी जे ह्या रोडा वयल्यान पास जावपी जे शेकड्यांनी लोक आसात तांकां मातशें रिलीफ मेळटलो हाची वेवस्था करची पडटली. कॅमेरामॅन हर्षा वांगडा निराज नायक, रायबंद साकून गोमंतक TV खातीर.